गोंयांक कितल्योश्योच सोबीत न्हंयो देणगेच्या रुपान मेळ्ळ्यात. गरज आसा ती तांचो सांबाळ करपाची. पूण ह्या न्हंयांची नितळसाण हो एक चिंतेचो विशय जावन रावला. म्हापशेची तार न्हंय तिचे अवतिकायेक लागून परत चर्चेत आयल्या. खंयचेय न्हंयची नितळसाण करप ही फकत सरकाराची जापसालदारकी न्हय, जाल्यार लोकांनी ती घेवपाक जाय. WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान तार न्हंयच्या इन्स्पेक्शना उपरांत सांगलें. पळयात. प्रदूषण आणि कोयर हो गोंयांत आता चिंतेचो विशय जाला. म्हापशेची तार न्हंय प्रदूषणाक लागून संकटात पडल्या. 1000 ते 2000 लोकांनी उडयल्लो कोयर आणि केल्ली घाण एक आमदार वा नगरसेवक नितळ करपाक शकना अशें WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान सांगलें. बांदकामाचो कोयर उडोवपा खातीर जमिनीचो कांय भाग दितले अशें उतरय सुभाषान दिलें. आयकात. निर्माल्य उडयला हांगासर. तेच म्हणटा न्ही, पण हे चालूच उरतले. ही जाणीव पयलीं आमकां आसपाक जाय. आमी लक्षांत घेवपाक जाय की 1000 लोक उडयतले आनी एक आमदार काडटलो. जाता तें 2000 लोक हाडून उडयतले आनी एक कावन्सिलर आसलो काडटलो और कामराचो प्रेसिडेंट आसलो काडटलो. नॉट पॉसिबल. 1000 लोक उडयतले. 1000 लोकांचो आंकडो सकल कमी कमी जात वचपाक जाय. आय वी आर ट्रायंग दीस इन शिरोडा. लोकांक कितें सांगपाक आमी स्वच्छते संबंधी आमचे कडेन जागृताय आसपाक जाय. आमचे कडेन जें कितें कचरा वगैरे जाता तेजी काळजी कुयदाद जी म्हणटा पळय आमी घेवपाक जाय. ती घेवपा संबंधी आमचे कडेन पयलीं सद्याक शिकप आसपाक जाय. आमकां जाणीव आसपाक जाय हे एक्झॅक्टली वेर टू पुट इट. आनी देर आर कलेक्टींग एजन्सीज एवरी सिटीन थंय आसा. ना जाल्यार गांवच्या लोकांनी कॉलनीच्या लोकांनी आफोवन घेवपाक जाय. बाबा तुजो मनीस धाड हांगसर म्हणून. वी हॅव गॉट 10 bags ऑफ गार्बेज, प्लीज कलेक्ट इट. ते सी इज नॉट अ वे. हाडल्यान रस्त्यार उडयली दॅट इज नॉट अ सोल्युशन. तें जावपाक जायना. फोन करून सांगल्यार जाता. बाबा कावन्सिलराक आसा कोण ताका किंवा चेअरपर्सन आसा किंवा म्युनिसिपालिटी स्टाफ आसा. बाबा ही गार्बेज तयार जाल्ली आसा, बॉक्स भरले आसा, पिशवी भरली आसा, येवन व्हरा अशें म्हणून. सो अनलेस वी फोर्स अपॉन दीस हें केन्ना न्यूज जावचें ना. टॉक टू आमचो जोशुआ की टू आयडेंटिफाय ऑफकोर्स दोगांनी फुडाकार घेवन आयडेंटिफाय ए कॉमन प्लेस. एवरी सिटी इज ग्रोईंग. सो कॉमन प्लेस आमी पळोवपाक जाय. सादारण 5000 स्क्वेअर मेत्र ज्या जाग्यार डेब्रीज ऑफ द बिल्डिंग्स जें कितें आसा पळय न्ही तें सगळें हाडून थंय त्या जाग्यार उडोवपाक जाता. अशे पद्दतीन जावपाक जाय. वी आर ट्रायंग टू डू इट इन पोंदा. तुम्ही आता वी आर ट्रायंग टू डू इट इन पोंदा. आमी एक सादारणसो जागो घेवन 5 ते 10,000 स्क्वेअर मिटर जमीन घेवन ते जमनीचे आमगे 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा फोंड्या. आमी थंय तें उडोवपाक पळयतात. डेब्रीज आसा ते मुखाल्ले एक सादारणशे 1 वर्स भितर ते जावपाक जाय दिसता म्हाका. तशें हर एक सिटी भितर जावपाक जाय की आउटस्कर्ट जे एरिया आसता पळय न्ही ते एरिया खंय तरी 5000 किंवा 10,000 स्क्वेअर मिटर जर आमी एरिया आयडेंटिफाय केले जर जायत जाल्यार त्या जाग्यार हे डेब्रीज जे आसा पळय न्ही ज्यो गांवांक रस्त्यान हे रस्त्यार त्या रस्त्यार हे गटराचेर त्या गटार उडयतात ते जावचें ना. दॅट इज टू बी अवॉइडेड. There's much that can be spoken about the garbage. It's not only here, it's just within our entire state. You see, at a home level, there is no segregation of the garbage. Sometimes there is awareness. Even educated people, it's so unfortunate and sad that even the educated people are just throwing plastics and garbage across the rivers as they're crossing bridges. You see, and you just wonder sometimes. And they say, no, we're just throwing some flowers, but even the strings and all that, it can be so harmful to the fish that are there. You see, there is no segregation so automatic. It's the plastics. It is the all types of varieties. So if the segregation takes place at the home level, each one. You see, awareness has to be given. A lot of continuous awareness programs to the villages. Continuous, and then there should be, I don't know if you can call it like a fine system. You see, so that people can be cautious that they should segregate the garbage at their home point, and then know that there's proper disposal of the garbage is there. गोवा 365 खातीर म्हापशेच्यान समीप नार्वेकार.